पर्ये भूमिका देवळाच्या वादांतल्यान जाल्ले मारबडे प्रकरणात वाळपय पुलिशेन 38 जाणां आड कागाळी नोंद केल्यात। व्हिडिओ आणि फोटवांत मारबडे करतना जे दिश्टी पडतात तांचे आड कागाळी घातल्यात। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा। पर्ये भूमिका देवळाच्या वादांतल्यान जाल्ले मारबडे प्रकरणात वाळपय पुलिशेन 38 जाणां आड कागाळ नोंद केल्या। भूमिका देवीच्या काल्या दिसा गांवकर आणि माजीक समाजामदीं वादावादी जावन प्रकरण हाताभायर गेल्ले। कांय लोकांनी पुलिसांचेर खुर्च्यो शेवटून मारिल्ल्यो, तशेंच कांय लोकांक बरोच मार घातिल्लो। ह्या प्रकारा उपरांत पुलिशेन लाठी चार्ज केल्लो। गोंयांत जर आमी पळयलें जाल्यार प्रत्येक वाठारांत आमकां खंय तरी आतां देवळांनी जावपी वाद आयकुपाक येता आनी त्याच प्रमाणे आयज पर्या ह्या वाठारांत भूमिका देवळांत असोच वाद निर्माण जालो आनी हो जो वाद आसा तो म्हणजे आख्खो दीसभर चलतलो आनी ताचेर आतां एक अपडेट आयला ती म्हटल्यार एविडन्सा खातीर जांच्यांनी जे व्हिडिओ केल्ले किंवा व्हिडिओ काडिल्ले किंवा फोटोज काडिल्ले ताच्या भितून जे लोक मारबडे करताले तांचेर खंय तरी आतां केस रजिस्टर जाल्लेली आसा आनी हातून 38 लोकांचेर केस रजिस्टर जाल्ल्याची आमकां माहिती मेळटा। दुसरे वटेन पर्येच्या गांवकार समाजाच्या लोकांनी मारबडे प्रकरणा उपरांत वाळपय पुलिशेन धडक दिली। गांवकार समाजाच्या लोकांक मारबडे करपी लोकांचेर जाता तितले बेगीन कारवाय करपाची मागणी ह्या लोकांनी केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।